मोगाचनो तुमकां सर्वांक ह्या कार्मेल किरण कार्याक स्वागत. आता आमी देवाचे उतर आयकुया. सामात्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. लोकांचो जामो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस तशे आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हें परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी. सर्गींचे राज्य तांचें. रुदान करतात ते कितली भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली भागी. पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची कुशी करूंक भुकेतात आनी तान येतात ती कितली भागी. ती दादोशी जातली. दाया दाखयतात ती कितली भागी. तांकां दाया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगधनी भोगतात ती कितली भागी. सर्गींचे राज्य तांचें. म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक दगधनी भोगूंक आनी सर्व तरांची गडपा कर्ण तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आसल्या प्रावद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज पवित्र सभा सर्व संता भक्तांची परब संभ्रमता आनी ह्या दिशेन आयची देवस्तुती आमकां शांतीपणाची जिणी जियोवंक आपोवणी दिता. ह्या फेस्ताक एक मोठवी चरित्र आसा. पवित्र सभेच्या सुरवेर जायते जण भावार्था खातीर आपलो जीव दिल्ले वा रक्त साक्षी जाल्ले आनी ह्या सांतांक वा ह्या रक्त साक्षींक पवित्र सभा न मेल्ल्या दिसांनी मान करतलो. पूण शेकी क्रिस्त शका 611 इसवेंत रोमाचो राय जावन आसलो फोकस आनी पापा साहेब बोनिफासाक रोमागरांनी तांच्या देवांक आराधन करून आशिल्लें तें देवाळ दिलें. आनी ह्या पापा साहेब बोनिफासान थंयसर आसल्यो त्यो विग्रह वा मुर्ती काडून थंयसर सर्व मार्तिरांच्यो हाडां वा रेलिक्स दवरून तें देवाळ सर्व रक्त साक्षींक समर्पीत केलें. शेकी पापा साहेब ग्रेगरी तिसऱ्यान हें देवाळ सर्व सांता भक्तांक समर्पून थंयसर सांता भक्तांची परब आरंभ केली आनी नोव्हेंबर 1 सर्व सांता भक्तांची परब संभ्रमूंक सुरू केलें. मोगाचेनो, वर्साच्या 12 म्हयने आमी एक ना एका सांताक मान करता वा तांचें स्मरण करता, तांचे फेस्तां आमी संभ्रमता. तर कित्या खातीर पवित्र सभा आनी एका दिसा सर्व सांतांक मान करता म्हणले एक चिंताप वा एक दुबाव आमच्या मतींत उपजोवंक पुरो. हाका जेराल्ड रितीन 2 कारणां आसात. पयल्यान आमच्या ह्या संवसारांत जायते जाणां एक पवित्रपणाची शांतीपणाची जिणी जियेल्यात, पूण तांकां सर्वांक शांतीपणाचो कुरो दिवंक ना वा सांत म्हूण पासरूंक ना. दाखल्याक आमच्या कुटुंबांनी आमची मालगडी वा आमच्या सेज समाराची ती वडिलां वा आमच्या फिरगेजनाची ह्या पवित्रपणाची जिणी जियेल्ली वा शांतीपणाची जिणी जियेल्ली वा नितीवंतपणाची जिणी जियेल्ली व्यक्ती आसात. तांकां पवित्र सभेन सांत म्हूण पासरूंक ना, पूण खंडीत जावन देवाच्या मेस्वनेक पात्र जाल्ली, देवाक मानतात असली जिणी जियेल्ली आनी असल्यांचो उगडास करचे खातीर, असल्यांक मान करचे खातीर पवित्र सभा सर्व सांता भक्तांचे फेस्त संभ्रमता. दुसऱ्यान ह्या सांता भक्तांची देख घेवन आमी एक शांतीपणाची जिणी जियेचें म्हणलें ह्या फेस्ताचो उद्देश वा आमकां प्रेरण दिवचे खातीर हो फेस्त आमी संभ्रमता. मोगाचेनो, पवित्र स्थानां मेळ्ळ्या हर एकल्याक देवाच्या हजारपणांत देवाच्या अनुभोगांत जियोवंक व्हरती एक आशा आसा. वेदी सेवकांचो पात्रून जावन आसचो
जुआंबाक माणसं अशें म्हणटा, जर तर हांव म्हज्या ल्हानपणार एक सांज जावंक शकचो ना तर केन्नाच हांव सांज जावंक शकचो ना. आविलाची सांत तेरेज आपल्या ल्हानपणारच एक मार्तराचे जिणे जियोवन मार्तराचे मरण मरून सांज जावंक प्रयत्न केल्ली आनी ह्या खातीर तिणें निर्फळ प्रयत्न केल्ले. आमच्या हर एकल्यातय देवाचो अनुभव जोडचो, देवाच्या हजरपणान जियोवचो एक आशा आसा. पूण आमी कशे सांज जावयेत? आमकां कोण सांज जावंक वाट दाखयता म्हणले एक चिंता आमच्या मतींत उब जाता. आनी असल्या संदर्भार पवित्र सभा आमकां सांता भक्तांक एक आदर्श कशे दिता. आमच्या लौकीक जिणेंत आमी आमकां आदर्श व्यक्ती जावन थोड्या व्यक्तींक आमी खाण घेता. जावंक पुरो एक खेळगाडी, जावंक पुरो एक नट, जावंक पुरो एक डान्सर वा खंयच्याय एका क्षेत्रांत फामाद जाल्लो व्यक्ती. त्या व्यक्तींचे गुण त्या व्यक्ती बरे जावंक आमी आशेता आनी त्या व्यक्तींक आदर्श कशें घेवन आमी ताचे बरे जावंक प्रयत्न करता. तशेंच आमच्या आत्मीक जिणेंती आमकां आदर्श व्यक्ती आसात आनी ते जावन आसात सांत भक्त. आमी त्या सांता भक्ता बरी जियोवन सांतीपणाची जिणी जियोवंक जाय म्हणून पवित्र सभा आशेता आनी त्या पासत आमकां उलो दिता. सांत भक्त कोणी सर्गर्थावन देंवन आयिल्ले व्यक्ती न्हय वा विशिश्ट रितीन जल्म दिल्ले व्यक्ती न्हय. आमचे बरेच संवसारी जिणी जियेल्ले, आमचे बरेच कुटुंबांत जियेल्ले व्यक्ती जावन आसात. दाखल्याक सा आगोस्तिनाची जिणी पळया. एक संवसारी जिणी जियेल्लो व्यक्ती, संवसारी ज्ञाना फाटल्यान गेल्लो व्यक्ती, पूण शेकी देवाचो ताळो, देवाचे उतार तो आयकता, देवाचो ताळो तो आयकता आनी आपली जिणी बदलिता आनी शेकी एक पवित्र सभेचो महान सांत जाता. मात्र न्ही, पवित्र सभेचो महान दोतोर तो जाता. सान फ्रांसीस आसिसच्या सान फ्रांसिसाची जिणी पळया. ग्रेस्त मानतनाच्या कुटुंबांतलो तो जायतें आसलें, पूण देवाचो ताळो तो आयकता, सगळे सांडटा, जेजूचो पाटलाव करता आनी दुबळिकायेची जिणी तो वेंगता. लोयलाचो इनास पळया. समाजांत श्रेष्ठ स्थान आसलो व्यक्ती, एक सोजेर जावन आसलो तो व्यक्ती, शेकी देवाचो ताळो तो आयकता, सगळे सांगता, स्थानमान सोडता आनी देवाचो पाटलाव, जेजूचो पाटलाव तो करूंक सुरू करता. एडिथ स्टेन एक नास्तीक स्त्री, देवच ना म्हूण वाद करतली स्त्री, शेकी देवाच्या उतराक पाळो दिता, क्रिस्तांव जाता, कार्मेलीत माद्र जाता आनी शेकी रक्त साक्षी जाता. जर तर ह्या व्यक्तींक, देवाचेर पातयेनी नातल्या व्यक्तींक, संवसारी संगतीन बुडोन आसल्या व्यक्तींक जर तर सांज जावंक सादी तर म्हाका आनी तुका सांज जावंक सादी ना गे? खंडीत जावंक सादी आसा. आनी ह्या खातीर आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू आमकां 8 वाटो दितात आनी त्यो 8 वाटो जावन आसा 8 भागी. ह्यो 8 भागी आमच्या क्रिस्तांव जिणेक एक बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवंक मेलफांत जावन आसा. पोरन्या तेस्तामेंतांत देवान मोइजे मुखांतर इस्रायल प्रजेक सिनाय पर्वतार 10 उपादेश दिले आनी एक बरी आनी नितीवंतपणाची जिणी जियोवंक आपोवन दिलें. नव्या तेस्तामेंतांत जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत एक बरी क्रिस्ती जिणी जियोवंक, सांतीपणाची जिणी जियोवंक आपोवन दिता आनी ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगाचो पयलो भाग जावन आसा 8 भागी. हे 8 भागी वाचता आसतना आमकां एका रितीचे आजाप जावंक पुरो वा एका रितीन आमकां दुबाव येवंक पुरो. कित्याक जे कितें जेजू भागी म्हूण लेखता ते संवसारी चिंतपा प्रकार भागी न्हय वा बेसांवां न्हय. जेजूच्या चिंतपा प्रमाणे, जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे जो कोण समाजांत निर्लक्ष जाल्ली व्यक्ती, समाजांत बहिष्कार जाल्ली व्यक्ती, भावार्था खातीर कश्ट सोंसची व्यक्ती, देवाच्या मौल्या प्रकार जियोवची व्यक्ती भागी जावन आसा. पूण ही व्यक्ती समाजा प्रकार भागी व्यक्ती न्हय. इसाया प्रवादी आपल्या 55 अध्यायांत वाक्य 8 आनी 9 अशें म्हणटा, म्हजी चिन्नां तुमच्या चिन्ना भाशेन न्हय, म्हजो वाटो तुमच्या वाटो भाशेन न्हय. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
आमी जाणा जावंक जाय की जे कितें मनीस बेसांवा म्हूण चिंता तें देवाच्या दृश्टेन शिराप, आनी जे कितें मनीस शिराप म्हूण चिंता तें देवाच्या दृश्टेन बेसांवा. देखून खंयचोय व्यक्ती ह्या आपली जिणी ह्या 8 भागे भाशेन जियोंक प्रयत्न करता तोवर तो सर्गींचें इनाम तो जोडटा आनी देवाच्या सदरे मुखार देवाचें दर्शन पळोवचें भाग ताका फावो जाता. तर मोगाचेनो, आज आमी सर्व सांता भक्तांची परब संभ्रमत आसतना आमी कशे आमच्या सालत्या जिणेंत सांतीपणाची वाट चलोवयेत वा सांत जावयेत. पयल्यान आमच्या मागण्या जिवितांत धीर रावया आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ वा ध्यान आमी करया. जेन्ना आमी मागण्याची जिणे जियेता आनी देवाच्या उतरा प्रकार जियेता तेन्ना आमच्या कुटुंबाचो संबंध घट जाता, आमच्या आनी पेल्या मदलो संबंध घट जाता. तितले मात्र न्ही, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रकार देवाच्या उतराच्या मावल्या प्रकार आमची जिणी आमी जियेता तवळ आमची जिणी पळोवन हेरांकी बरी जिणी जियोंक आमी प्रेरण दिवंक शकता. दुसऱ्यान पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भक्तीन भाग घेवया. मिसाचें बलिदान जावन आसा श्रेष्ठ प्रार्थन. देखून खंयचो एक सांत मिसाच्या बलिदानांत तावन चुकारे मारूंक केन्नाच प्रयत्न करिनातलो. मिसाच्या बलिदानांत जेजू 4 रितींनी प्रत्यक्ष वा थंयसर हजर आसा. पयल्यान देवाच्या उतरा मारिफात, दुसऱ्यान कॉन्सेक्रेशन केल्ल्या त्या उंड्या आनी वायना मुखांतर, तिसऱ्यान याजका मुखांतर आनी चवथ्यान देवपाचे मुखांतर जेजू थंयसर हजर आसा. सांतांच्या जिणेंत मिसाचें बलिदान भोव एक मुख्य अंश जावन आसलें. देखूनच तांकां देवाच्या हजरपणान सदांकाल जियोंक साध्य जालें. तर देवाच्या हजरपणान जियोंक आशेवची आमी साध्य जाल्यार सदांच मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवया. ना तर आमकां अवकाश मेळ्ळ्या तवळ पुरा मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी वांटो घेवन सांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करया. तिसऱ्यान आमच्या जिणेंत आयिल्ल्या त्या कश्टांक धैर्यान वेंग मारया. मातेवाचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 4 अशें म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. कुर्साक क्रिस्तांवपणां तावन वेगळे करूंक साध्य ना. कुरीस क्रिस्तांव जिणेचो अविभाज्य अंग. देखून आमकां कश्ट येता आसतना त्या कश्टा तावन पळोवन धांवच्या बदलाक त्या कुर्साक आमी वेंग मारया, कश्टांक आमी वेंग मारया. कित्याक कश्ट आमकां बळवंत करूंक शकता आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत वाडोवंक शकता. जेन्ना आमी हेरांच्या कश्टांक पावता, हेरांच्या गरजांक आमी पावता तवळ ती कुमक केवळ त्या व्यक्तीक मात्र आमी करिना, बागार हेरांक जेजूक आमी करूंक शकता. तर हीच कृपा आयच्या दिसा जेजू तावन आमी मागोवन घेवया.